नमस्कार। हांव आसा तोरश्यां हांगा सकाळी सुमार 5 सुमार हांगा एक इन्सिडंट घडलेलो आसा। हांगा एक व्हडली टर्न आसा गोंयांतल्यान महाराष्ट्राच्या दिशेन वचपी हे जे HR 55 X3099 जे ट्रक जे आसा हांगा टर्न जाल्लेले आसा। ह्या ट्रकान फूल सोऱ्याचे बाटले आसात। एकंदर हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात। एकंदर हांगा जे आसात ट्रक जे आसा टर्न जाल्लेले आसा। हे टर्नानसून फास्ट येत असताना खंय तरी तेजी तोल गेल्लेली आसा। बॅलन्स वचून ट्रक जे आसा पलटी जाल्लेलो आसा। एकंदर तो ड्रायव्हर जो आसा ड्रायव्हराचे एक बोट कापले अशें म्हणटा आणि इंजुरी जाल्लेले आसा। ताका सध्या हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लेले आसा। त्याच बरोबर हांगा एक्सायज आणि बाकी जे पोलीस येवन हांगा पंचनामा केल्लेले आसा अशें सध्या सांगपाक येता। एकंदर ही जी ट्रक आसा हरियाणा पासिंग जी ट्रक आसा ते गोंयांतल्यान त्या सायडीन लिकर व्हरत असताना ही ट्रक टर्न जाल्लेली आसा आणि एकंदर हांगा भीषण एक्सिडंट जाल्लेले व्हडले एक्सिडंट जाल्लेले आसा। पूण इंजुरी कांयच जाल्ले ना। पण ही खंय तरी अल्कोहोल कॅरी करत असताना ही इन्सिडंट घडलेला आसा आणि सगळे आता दारूचे बाटले आसा ते पडलेले आसात। त्याचबरोबर डिझेल जे आसा खाला वतीत आसा। त्याचबरोबर हांगा अजून मेरेन तशें कांयच खालोवपाक ट्राय केल्लेले ना। जी ट्रक पडलेले आसा अजून एक्सायज येवपाचे आसात। एक्सायज येवन ते अल्कोहोल जे आसा लिकर आसा ते सुद्दां ते काडटले आणि मागीर हांगाच्यान शिफ्ट करपाचे आसात। एकंदर हांगा सिच्युएशन जे सकाळी जे इन्सिडंट घडल्या आणि ही ट्रक गोंयांतल्यान खंय तरी त्या सायडीन लिकर ट्रान्सफर करताना किंवा ट्रान्सफर घेऊन वयताना ही ट्रक हांगा टर्न जाल्लेले आसात। किती वाजता झाले ते? 5 वाजता म्हणत होता। आम्ही 9 वाजता ड्युटीवर आलो तेव्हा 5 वाजता ॲक्सिडेंट झाला। ड्रायव्हर काय इंजुरी आहे? चांगला आहे। ड्रायव्हरला आता हॉस्पिटलमध्ये नेला। ड्रायव्हरचं फक्त बोट असं कातरलेलं आहे, बाकी चांगला आहे। ओके। दारू पिली आहे आणि काय म्हणतो की आता हे दारू कॅरी करत होता ना तो? दारूच्या बॉटली आहे। आम्ही ते एक्साइज कळवलं आहे। आमचे पोलीस गेले ॲक्शनला, फोन केला आहे येणार ते आता। ओके। पंचनामा आम्ही केला। ओके ओके। हांगाच्यान जे व्हडले टर्न आसा ते टर्न घेत असताना हांगा येवन तेणी मारलेले आसा। हांगा पोल आशिल्ले ते पोल जे आसा उसळून ह्या वाटेन पडलेले आसा, तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात। आणि हांगाच्यान भितर जे आशिल्ले सोऱ्याचे बाटली जे हांगा आसा ते सगळे हांगा पडलेले आसात। एकंदर ह्या ट्रकांसून खंय तरी लिकर चोरीनी व्हरत असताना हे ट्रक आयज खंय तरी हांगा टर्न म्हणजे एक्सिडंट जावन पडलेले आसात। एकंदर हांगा पळयल्या उपरांत व्हडली भयानक परिस्थिती आसा। ह्या नॅशनल हायवेचे दिसान दीस एक्सिडंट जे आसात वाडत आसात। हाच्या कडेन खंय तरी सरकारान लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा। पूण आयज जे इन्सिडंट घडले हातूंत खंय तरी इंजुरी ना, व्हडले हे जाल्लेले ना, पूण इंजुरी जाल्लेले आसात। एकंदर हांगा जे आतां हालींच 2 दिसां पयलीं लिकर जप्त केल्ल्या आता परत ही एक ट्रक आसा हातून ह्या ट्रकान फूल लिकर ट्रान्सफर करीत असताना हांगा एक्सिडंट जाले आनी सद्या ह्या स्थितीर ट्रक हांगा पडलेले आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी।